तुमचं सेटल त्यासाठी तुम्ही सीएमाक मेळूंक गेल्ले झाडांचे तो जालो न्ही ऑलमोस्ट ताका सस्पेंड करता म्हणून सांगिल्लें एज पर प्रमाणे जालें पण आनी काल सांजचे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट सगळें एक आज पेपरवर क्लियर जाता दिसता आज सस्पेन्शन येता आज जाता दिसता नाव कितें तेंचें तांचे जॉन फेर्नांडीस जॉन आरएफओ जॉन फेर्नांडीस लुकसाण जाल्लें ऑलरेडी ताका कितें करता म्हटलें ना ताजें कांय उलोवप जालें ना अजुनी पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लक्ष घालता म्हणून सांगलां जी इन्क्वायरी पळय आसा ती ऑलरेडी एसडीएमा कडच्यान आनी पुलिसे कडच्यान सगळें क्लियर जाल्ली कडेन फक्त उरली ती फॉरेस्टा कडच्यान सो ती तेणें ऑलरेडी काल हातीन घेतले कडेन आसा नवो ऑफिसर अपॉयंट केले तेणें आनी इन्क्वायरी चालू आसा म्हाका दिसता आयज फाल्यां म्हणल्यार क्लियर जातलें कितें आसता तांकां लुकसाण भरपाय बी कितें ना तेजेर कांय अजून उलोवप जाल्ले कडेन ना तें सीएमा कडेन उलोवन हांव मागीर फुडले विशय कितें आसता मागीर पयलीं विशय कितें जालें तें कोणी केलें तेजे पयलीं क्लियरिटी जावपाक जाय आनी त्या प्रमाणे ऑलमोस्ट म्हाका आयज तेंगे रिपोर्टान क्लियर जातलें तें तुमचो डिमांड फक्त सस्पेन्शन आसलो की तांकां लुकसाण जालें ना लुकसाण भरपाय दिवपाक जाय पूण पयलीं कितें आसा कृती कितें केलें पळय कित्याक पयलीं खूब फाटी अशें जाल्ले कडेन आसा तेन्ना अशी कितें गोश्टी तेंच्या हातींतल्यान घडपाक आसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या हातींतल्यान घडपाक आसले आज पर्यंत जो कितें विशय आसा म्हणजे आमची दोळमुखार कितें आयला तें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा थ्रू जाल्ले कडेन आसा अशें आमकां दिसले कडेन आसा म्हणून आमी ती पयलीं ताजी पयलीं एक्शन घेवची आनी तेजे नंतर बाकी कितें विशय आसा ते सायमल्टेनियसली हातान घेवन काबार करचे डेप्युटी सीएम आमचे विजय बाब सरदेसाय गेल्ले सीएमा कडच्यान सगळे कन्सल्ट करून त्या फुडें वचून तेंच्यांनी डिसिजन घेतले कडेन आसा